Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. काँग्रेस म्हणटा गोंयांत बायलां चली भुरगीं सेफ ना. मंत्री आमदारूच धडणी. 11 म्हयन्याक इतले हे जाल्ले आसा रेप केसी मागीर तेंचे बीजेपीचे मंत्रीच हे करता जाल्यार आमी कितें अपेक्षा दवरपाची तांचे कडल्यान. Also, but there are 743 ladies missing. This itself shows that the present government is also missing somewhere or the other. The ladies in Goa are not secure. The ladies in Goa are just taken for right. And today this protest is a mark or is symbolic that darkness of crime towards women, violence towards women is spread all over. सरकार बायलां सेफ्टीक लॉन्च करता पिंक पुलीस फोर्स. गोय पुलीस फोर्स सुरू करता पिंक फोर्स. पिंक फोर्स खास करून कोस्टल बेल्टात खास करून टुरिस्टाच्या ठिकाणी हांगासर अवेलेबल आसतले. गोंयांत येवपी टुरिस्ट हांच्या खातीर हो पिंक फोर्स सातत्यान काम करतले. गोंयांत अशा पद्दतीन पयले राज्य थारला की जे पिंक फोर्स इंट्रोड्यूस करपी. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता डीजीपी आनी आमच्या पुराय टिमीक जेच्यानी पयल्याच पयली गोंय राज्यांत आमी पिंक फोर्स इंट्रोड्यूस करपाक शकले. I will only request utilize this force, guide this force. They are among you. Whatever your problems are there, women, children and other potential groups, this force is always for you. पण ते खाकी वरती दुसऱ्या भाशेन दिसतात. पण जेन्ना पिंक फोर्स म्हळ्यार ह्या ड्रेसार जेन्ना महिला वयतली तेन्ना तांकां आपले मनातले सगळे प्रकट करपाक मेळटले आनी दुखोवणी सांगपाक मेळटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.